पावरूच ना कितें कोणाक हुनराक पसून धरपाक. सो लोकायुक्ता कडेन वचप म्हळ्यार ते फक्त रेटोरीक म्हणटा तशें दाखोवपाक की आमी नॉन करप्ट. तांचे जे करप्शन केसीस आसा ते ऑलरेडी भायर सरिल्ले आसा आनी आनिकूय आमी भायर काडटले. दुसरें म्हळ्यार तांणी तो आरोप केलो की तुमी पयशे तुमचे कशे खंयच्यान आयले आनी कशे खर्च केले ते डिक्लेअर करचे. आमी खुशीन करपाक तयार आसा. आमी फक्त मागता की तांणी येवचे एका मंचार, पब्लीक मंचार, जाय जाल्यार काँग्रेसीकूय येवचे, तांचे पयशे खंयचे येता आनी ते कशे खर्च करतात ते तांणी दाखोवचे आनी तिगांयनी एका पब्लीक मंचार हे सगळे दाखोवचे आनी लोकांक ठरोवनी की कोण कितें लिपयता तें. कित्याक सुप्रीम कोर्ट पर्यंत हो सांगिल्लो आसा की BJP स्पेशली तांचे जे डोनेशन्स येता तातूंचे 80% डोनेशन्स आर फ्रॉम अननोन सोर्सीस. जो एक कायदो आसा की 20,000 रुपया पर्यंत तुमी कॅश घेवंक शकता आनी त्या मनशाचें नांव बी काय तुमकां घेवची गरज लागना. अशे 20,000 करून हे कोट्यांनी पयशे कॅश घेतिल्ले आसा म्हणून हे दाखोवंक शकना. चोरवाट पळवाट. हय हय म्हणजे इट इज एक्सपर्ट म्हणजे टू ब्रेक द लॉ मेकर्स टुडे आर द बिगेस्ट लॉ ब्रेकर्स. तो प्रॉब्लेम जाला मातसो म्हणून आम आदमी पार्टी आज येवची पडल्या.